काणी नव्या फिरगस पाद्रीचें नवें तणाचें आंगण. बरयणार स्टॅन आगेरा मुल्की. सादर करता रनिटा पायस, कारकळ. प्रस्तुत ओमान. त्या परदेशी शहरांत बसाचेर पैण करच्या कातोलीक तरणाट्यान H.C. अँडरसनाची मोटवी कथा चक्रवर्तीची नवी मुस्तायकी वाचून पुस्तक धांपलें. भायर नदर घालन मानसीक पुरासणेन ताणें जांबाय काडली. आर्थीक सुक्तेक बली जाल्ल्या पैकी तोय एकलो. कंपनीची आर्थीक परिगत कुंबू जाल्ल्यान ताचें स्टोर किपराचें काम उसळ्ळें. 2 म्हयने पाशार जाल्ले. नव्या कामाच्या शिकारेंत यशस्वी मेळोंक नातिल्लें. बंद जाल्ल्या कंपनीन मुखल्या एका म्हयन्याचो वायदो दिल्लो. नांतर विजा रद्द करता म्हणची धमकी सूचित केल्ली. ताणें कामाचेर अवलंबीत जावन गांवांत घर आनी कुटुंबाचो दिसपडतो ग्रास चलतलो. तांकां निराशी करचो ना म्हणल्या हटाचेर फाटले 2 म्हयने पाशार केल्ले. दीस पाशार जावचे सवें हाती आयवज उणें जावन येतालो. मतींत कळवळे सडले. इगर्जे लागसर बस सवकास रावलें. बोल्सांतलें कार्ड भायर काडून इलेक्ट्रॉनीक यंत्राक दाखोवन तो भायर निकाळ्ळो. सरारा मेटां काडून तो देव तेंपलाक प्रवेश जालो. शांत परिसरांत मतीक समाधान मेळटलें. मागण्यांत बरवसो सडतालो. प्रत्येक जावन नव्या फिरगस पाद्रीचे मीस तर वेळ खिणा भितर पाशार जातालो. आपल्या आकर्शीक जिनोसांत आनी खुशाल बरीत उतरांनी लोकांक वडची सकत नव्या पाद्राबाग आसली. ताणें आशिल्ले परी नव्या पाद्राबाची मीस आतां ताका परत फावो जालें. आपल्या शर्मावांत हास्य बरीत काणी सांगून पाद्रीन लोकांक हांसयल्लें. भौतीक यशस्वी जोडटना जायते फावटी आमी कश्टतल्यांक विसरतांव. जेजूक सामान्य मनशाचे हुस्को आसलो. ताचो पाटलावदार जावन सामान्य मनशाचे कश्ट निवारूंक आमी इल्लेशें तरी प्रयत्न करिनाव तर आमची जिणी व्यर्थ. देवाचेर बरवसो होगडाय नाकात. ताची खुशी तर एक दार धांपतना आनी एक दार खंडीत उक्तें जातलें. मनच्या घणघणीत उतरांनी शर्मावाकेर जाल्लो. आपणाक बोट चोकून ती उतरां सांगिल्ले जिन्सी तरणाट्याक बगलें. मिसाच्या बलिदानांत तो ध्यानीत जालो. मीस अखेर जातच तिळसुण्यो घोशीत करतना आदले थोड्या हप्त्यांनी दुबळ्यांच्या गरजे खातीर एकठांय जाल्ल्या दुडवासो पाद्रीन विवर दिलो. दानीचो उपकार बावडून देवाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर सदांच उरतली म्हणून ताणें भासयलें. मीस अखेर जातच लोक उठून गेलो तरी ह्या तरणाट्यान सडीत थोडो वेळ देव तेंपलांत पाशार केलो. आपणाक एक नोकरी वग्गी लाबोवन दी म्हूण देवा लागीं परतून मागलें. पाद्रीचें मीस आयकून ताची उमेद पुनर्जिवत जाल्ली. सांगातास एक चिंतप ताच्या मतींत आवचित्त गिरलालें. फिरगस पाद्रीक जायते दानींची, गिरेस्तांची आनी उद्यमींची जरूर वळख आसतली. ताका भेटोवन मजत विचारच्यांत कितें सूख. खंडीत काम मेळोवंक साध्य आसा. आलतायेरतावन उलयतना ताच्या उतरांनी दुबळ्यो धाकटोसो हुस्को उमाळून दिश्टीक पडटालो. तो आपणाक सोंड घालचो ना म्हणून एक चिंतप ताणें ताचे मेंदवांत बलिश्ट जालें. निराशी बोगडांक पयस करचें एक आशा किरण पालेलें. नव्या उमेदीन तो देव तेंपलातावन भायर आयलो. भे आनी कावजिणी मिश्रीत भोगणांनी तो फिरगस पाद्रेच्या दफ्तराक रिगलो. कर्मचारी विभागांत एकली सोबीत स्त्री आनी एकलो दादलो कार्यनिरत जाल्लीं. हप्त्याचो रजेचो दीस जाल्ल्यान पाद्रीक भेटोवंक राखतल्यांची लांब लायन ताणें देखली. दफ्तराच्या बगलेन भितरल्या उक्त्या चौकाटांत एक ल्हानशी उक्ती सुवात आसली. दोळ्यांक थंडाय दिवच्या 5व्या तणांच्या आंगणांत दोगां कामेल्यांक निर्देशन दिवच्या एका मेलविचारकाक ताणें देखलें. नायकी स्पोर्ट्स नेसनाचेर सोबच्या मेलविचारकाक आदी खंयसर तरी पळयल्ले परी ताका आभास जालें. दुसऱ्या क्षणा आरशा बैलो मेलविचारक फिरगजेचो नवो पाद्री म्हणचें ताच्या गुमानाक गेलें. ह्या आदीं ताणें पाद्रीक फकत लोभाचेर पळयल्लो जाल्ल्यान बदल्ल्या नेसनांत पाद्री वेगळोच दिसलो.
आपूण तसो व्हडलो अभिमानी तरी पाद्री लागीं मजत कशी विचारची म्हणची चिंतना आटयतना तो नर्वस जालो. आरशाचें दार लोटून पाद्री भितर दफ्तराक प्रवेश जालो. राखूनसच्या दर्शकांनी पाद्रींक वंदिलें. कशें दिसता म्हजें नवें तणाचें आंगण? हेम्म्यान विचारलें पाद्रीन. आदले पाद्रीन ही सुवात खाली सोडल्ली. ती खाली सुवात हांवें 5वी जावन बदल्ली. भारी सोबीत दिसता फादर, दोगा तेगांनी सांगाता जाप दिली. पूण जायतो खर्च जालो. जापींक राखनासतना पाद्री आपल्या कॅबिनाक गेलो. तेलाच्या गांवांनी खर्चाच्या दृश्टीन तणाचें आंगण आसा करचें आनी सांबाळचें सत कितल्या मोलादीक म्हणून सडावत सर्वांक कळीत आसो विशय. दारा लागीं उबो आसच्या तरणाट्याक घडीभर कशें मुखार सरचें म्हणून सुचतालें ना. कुडींत एका तराची अस्कतकाय भोगली. नोकरेची मजत मागून पाद्रीक भेटतना तो कसली प्रतिक्रिया दितलो म्हणून चिंतचे प्रयत्न करतना तो भितरल्या भितरच घाबरलो. आपलो उस्वास नियंत्रण हाडच्या परिश्रमाचेर खरच सुदेली. इतलो लोक राखून आसतना आज पाद्रीक भेटचें सारकें न्ही म्हूण ताका भोगलें. मेटपाटी तो भायर आयलो. इगर्जेच्या गेटी लागीं येवन धुम्रपान सेवंक नियोजीत जाग्यार येवन ताणें सिगरेट जळयली. आज न्ही, फाल्यां पाद्रीक भेटचें अवश्य म्हणून ताका भोगलें. दुसरो दीस शनवार. मलबारी रेस्टॉरंटांत नोश्टो करून ताणें इगर्जेक वेचें बस घेतलें. पाद्रीच्या दफ्तराक रिकतना कंप्युटरा फाटल्यान मग्न जाल्ल्या स्त्री कामेलीक सोडल्यार हेर कोणी दर्शक नातिल्लें पळोवन तो खूश जालो. मॉनिटराचेर देख जाल्ल्या सोबीत स्त्रियेन तकली उखल्ली ना. तिचे लागीं उलोवंक तयार जाल्ल्या तरणाट्याक कशें आराम करचें म्हणून समजलें ना. 2 मिनटां कळवळ्यांनी ताणें पाशार केली. ती तकली उबारून आपणाचो विचार करतली म्हणून तो बरो बसलो. मुखल्या 5 मिनटांनी कितेंच घडलें ना. ताणें खोंकली ताळो सडील केलो. गुड मॉर्निंग, तरणाट्यान तिंपी गिळ्ळी. मॉर्निंग, तिचें गमान ताजेर आयलें ना. परत 2 मिनटां मौनपणी मुखारून गेली. हांव पाद्राबाक भेटोंक आयलां, ताणें मौन मोडलें. कितेंय समस्या? तिणें तकली उखली नासतनाच ताका विचार केलो. समस्या जायते आसात मॅडम, ताणें धैर्यार आयलें. काजाराक संबंद जाल्ले या हेर? तिणें ताका पळयनासतनाच सवाला मुखार सिली. काजाराचें न्ही, हांव काम सोदून आसां, ताणें स्पश्टीकरण दिलें. माय गुडनेस, आतां तिणें तकली उखल्ली. तूं सूख जाग्यार आयलाय. तुजी मजत करूंक पाद्री सकसो ना. हो काम दिवचो समजतो न्ही. तुका आत्मीक या धार्मीक कितेंय मजत जाय तर पाद्रीक भेटचें वाचपी. काजारा संबंदी कितेंय तोंदरे आसात तर आमी तुजी कुमो करूंक शकतले. हांवें एक घडीभर वळख करूंक पाद्रेक भेटयेत की, ताणें आशा सोडली ना. तशें मौन आयिल्ले परी पाद्राबाक भेटोंक जायना, तिणें स्पश्ट केलें. नियोजीत भेटेचो वेळ घेतल्यार मात्र हें साध्य. आदीं गांवांक पाद्राबाक भेटोंक नियोजीत वेळाची गरज नातली. वेळ आनी काळ बदलला. बजारी संस्थांच्या डिरेक्टरा परी भौशा पाद्री लागीं आयच्या युगांत वेळ मोटवो जाला. तरणाट्यान परिगत समजूंचे प्रयत्न केलें. तर म्हाका एक नियोजीत वेळ दिशी की, ताणें विनंती केली. पूण पाद्रीक भेटोंक तुजे लागीं फावो तें कारण ना, तिणें समजायलें. हांव तसो व्हडलो अभिमानी, तरणाट्यान दीनपणी सांगलें. ह्या नव्या पाद्राबाक हजारांनी अभिमानी आसात. ती तापली. ताणें आपल्या हर एक अभिमानीक भेटोंक जायना. आपूण फिल्म स्टार ह्या नावाडदीक खेळगड्याच्या भेटेक परतचे दिनसी ताका भोगलें. माफ कर, तिणें आपले दोळे मॉनिटराचेर कंसयले. तुवें वशेर. निरासपणी ताणें पाद्रीच्या तणाच्या आंगणाचेर दिश्ट सरयली. एक बंजर जागो पासवो जावन पाद्रीन परिवर्तीत केला तर आपणाच्या सलवल्ल्या जिणयेंत 5व्या तणा सारकें चेतन हाडची सकत पाद्री खंडीत आसतली.
तो मदीन बरवसलो. ह्या सेक्रेटरीची अटकळ नीव रावन पाद्रेच्या कॅबिनाक रिगोंक कितें तरी वाडसो दिसे. आलोचन करन तो पाटीक उलो. दुसरो दीस आयतार. ताणें आपले मोबायलांतावन इगर्जीचे नंबर प्रयत्न केले. थोड्या वेळान पाद्रेची सेक्रेटरी लायनीर आयली. म्हाका पाद्री संगी मिलागतेचो वेळ मेळात गी. बरो साकळ मागून ताणें विशय तिडसिले. खंडीत, पूण मिलागतेचें कारण जाणा जावयेत गी, तिणें जवाल दिलें. म्हज्या काजारांत इल्लेशे कच्चाट जाल्यात, ताणें फट उसारली. विवाह विच्छेदन करचे विशीं पाद्रेची सलाह गरज आसले. तुजी मिलागतेची वेवस्था हांव करतां, तिणें बसायलें. आज येवं? तूं तर वडलो. आज जावचें ना, आयताराची जायते मिसां आसात जाल्यान वेळ मेळचो ना, तिणें कळीत केलें. फाल्यां जायत गी? फाल्यां पाद्रेचो रजेचो दीस, तूं कोणायकी बेटाना. परवां? परवां मंगळार, इगर्जेच्या दफ्तराक हप्त्याची रजा. तर बुधवारा येवं? बुधवारा फिरगस पाद्रेचो सर्व वेळ येदळूस अमानत जाला. ब्रेस्तारा येशी गी, तिणें विचारलें. कितल्या वेळार? तो संतुश्ट जालो. सांजेर 4:30. वेळार पावाना तर मिलागत रद्द जातली, तिणें चेतावणी दिली. ब्रेस्तारापर्यंत ताणें कामाच्या सोदनेर वेळ पशार केलो. ब्रेस्तारा सकाळीं ताका एका खासगी कंपनींतावन स्टोर किपराच्या हुद्द्याच्या संदर्शनाक सांजेर 5:30 हजर जावंक आपोवणें आयिल्लें. पाद्रीची मिलागत 4:30 अखेर करन इंटरव्यूवाक पावोवंक सादी म्हणून तो पातयेलो. 4:20 तो इगर्जेच्या गेटी भितर रिगलो. पाद्रेच्या दफ्तरा भायर एकली स्त्री सिगरेट वडताली. तिका उतरून तो दफ्तराक प्रवेश जालो आनी आयिल्लें कारण सेक्रेटरीक सांगलें. तूं परिचीत दिसताय, आदी आयलाय? तिणें आतुराय दाखयली. ना, ही म्हजी पयली भेट, ताणें खरस नियंत्रीत केलें. दयाकन बोस, पाद्री संगी सांजेची पयली मिलागत तुकास, तिणें आश्वासन दिलें. तुमचें तणाचें आंगण सुबीत आसा, ताणें प्रशंसा केली. जायतो दुडू खर्साला, तिणें जाप आयली. तशें ह्या फिरगजेंत पयशेदारा बसत आसात. पाद्रीच्या एका उतराचेर पयशांचो पावस पडटा. ताचें मीस हांवें आयकलां. ताच्या उतरांनी मॅजीक आसा, तो अभिमानान म्हणालो. ताचें काम हांवें आदल्या फिरगजेंती पळयलां. तो ही फिरगज आनी हो भोंवर कशें रंगाळ जावन बदलितलो तें तुंच देखतलोय. ती उलोवच्या मुडार आशिल्ली. म्हळ्यार तूं ताका आदले फिरगजेंतावन वळखताय? तो कुतुहल भरीत जालो. वय, तिणें तकली हालयली. हांव आदली फिरगजेंती ताची सेक्रेटरी जावन आशिल्ली. आपलो वर्ग जाताना म्हाका ताणें हांगासर हाडयलें. मी जाय की बऱ्या काळचो पाद्राप, तो म्हणालो. फुडें वर्ग जातानाय तो तुका ताचे संगी वळून वतलो. तूं अनावश्यक उलयताय, तिचें मुखामळ तामशेलें. तूं निरीक्षण कर, म्हाका काम आसा. अर्दें वर पाशार जालें. इंटरव्यूवाक वचूंक आसा म्हणसो उडासान ताका दसलें. पाद्री संगी मिलागतेचो वेळ कश्टांनी फावो जाल्लो. असहायकते संगी उड्डातना ताका सिगरेटीची ओडणी आयली. 5 मिनटांनी येतलो म्हणून सेक्रेटरीक सांगून तो भायर आयलो. बोल्सांतलें पॅकेट काडून ताणें सिगरेट वोंटामध्ये बसयली. लायटर काडून जळोवंक चिंतना एका कार्यकर्तान ताका आडायलो. हांगासर धूम्रपान निषेध म्हणून तो नेणाय? कार्यकर्तान दान साबलें. थोड्या वेळा पयलें हेच जाग्यार एका स्त्रियेन सिगरेट वडचें हांवें पळयलां. ताणें उलोवचें देर घेतलें. हो, तिणें सिगरेट वडचें पळोवन तुका तें हक्क आसा म्हूण चिंताय की? कार्यकर्तान नकलां केलीं. ती सोबीत स्त्री पाद्राबाची नवी कामेली. तिचो विचार करूंक कोणायकी अधिकार ना, पूण तुजो विचार करूंक म्हाका अधिकार आसा. ताका कितें जाप दिवची म्हूण समजलें ना. सिगरेट पाटी पॅकेटींत दवरून तो पाटी दफ्तराक पावलो. आतां सिगरेट वडच्या स्त्रियेन दफ्तरांत आपलें कदेल घेतलें. तांचे संगी एकलो दादलो आपले बसकेर कार्यनिरत जाल्लो. वरां 5:15 जाल्लीं. पाद्रेक बेटच्या इराद्यान आपणे इंटरव्यू होगडायले म्हणच्या पश्चातापान तो चड पडलो.
पाद्री भेटलो तर कामाची कितेंय बंदोबस्त जातली म्हणून ताणें आपणाक समाधान केलें. 5 मिनटांनी पाद्रीच्या कॅबिनाचेर दार उक्तें जालें. निळश्या जिन्स पॅन्टाचेर आनी ब्रँडेड टी शर्टाचेर सोबच्या पाद्रीन सेक्रेटरीचेर दिश्ट भोंवडायली. वेळ जाल्लो तरी फिरगस पाद्रीक भेटचें सपान जारी जावची घडी उदेली म्हणून तो खूश पावलो. न्हिदुल्लो उठतना गळाय जाली. पाद्री दडवडलो. स्टारबक्स कॉफी शॉपांत म्हाका एकलो पत्रकर्तो राखोन आसा. म्हाका वेळ जालो. आयची सर्व भेटो रद्द कर. 7 वरांचे मीस हांव सांगतलों. मिसा उपरांत हॉटेल ली मेरिडियनांत म्हज्या एका खास मनशाची पार्टी आसा. आज कितेंच काम जावचें ना. जापींक राखनासतना पाद्रीन पाट केली. मिस्टर, सेक्रेटरीन राखच्या तरणाट्याक सांगलें. तूं जाणाय पाद्री बिजी आसा. तूं आनी एक पावटी फोन कर न मिलागत नियोजीत कर. तरणाट्याक कितें प्रतिक्रिया दिवची म्हणून सुस्तालें ना. जागो खाली करच्या पयलें 11च्या पावटी ताणें पाद्रीच्या नव्या तणाच्या आंगणाक नदर घाली. आदीं देखिल्ली 5वी सोबाय माजवून गेल्ली. तणापंदली काळी माती ताच्या दोळ्यांक मुखार स्पश्ट प्रिंतरीत जाल्ली. कित्याक म्हण नेणा H.C. अँडरसनाची चक्रवर्तीची नवी मुस्तायकी काणी परत वाचूंक तो प्रेरीत जालो. समाप्त.